पास्कलचो काळ 6 ते 7 शुक्रार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 14 वळी 1 ते 6. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, तुमचे काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हटले, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजी वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत दुबाव उप्रासतात आनी आमी सांठाव. जायते फावटी आमी सारके दिशेन वचना. थोडे फावटी ही खरी दिशा सोदून काडूंक आमी चुकता. पूण शुभ वर्तमान आमकां बरवासो दिवन म्हणटा, जेजू वर्तता वाट, सत आनी जिवीत. आमी खंय वेता तें घडये आमी नकळोवंक जायत, पूण जेजू आमच्या बराबर चलता हें आस्वासन बाळगून आमी गरजेचे. जेजू आमकां बरे सुवातेर आनी खऱ्या दिशेन चलयता. ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागोन घेवया. आमेन.